वैयक्तिक अभिव्यक्तीचे एक रूप, सुसंस्कृत समाजाचे प्रतिबिंब, संस्कार समजूक आरसो. 1987 वर्सा कोंकणी गोंयची राजभास जाली आणि 1992 भारतीय संविधानाच्या 8व्या अनुसूचींतल्या 22चे अनुसूचींत भासांतली एक भास म्हणून अधिकृतपणान मान्यताय मेळ्ळी. ऑगस्ट 20 कोंकणीक मान्यताय मेळिल्लो दीस म्हणून उडगास काडटा. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र भाषाद्वारी भावैक्यता म्हणलेले ध्येय वाक्य दवरून विश्वभरचे कोंकणी भाषिक लोकांक एकठांय करतास आणि समाजाचे उदरगती खातीर वावर करता. तुमक सगळ्यांक अभिवादन करताची कोंकणी मान्यता दिसाचे शुभेच्छा सांगता. हांव सुचित्रा येशेनॉय, आयची ही कार्यावळीची सूत्रसंचालिका. आत्मसन्मान म्हणल्यार स्वताचे मोलाचेर म्हणल्यार स्वताच्या मोलाचेर तांकाचेर विश्वास दवरचे. आत्मविश्वासान भाषाभिमान वाडोवचे कोंकणी अभिमान गीत सांगता विदुषी मेघा पै. आमी कोंकणी, आमी कोंकणी, आमी कोंकणी म्हणून नाचूया, बोरोया, गाऊया. आमी कोंकणी, आमी कोंकणी, आमी कोंकणी म्हणून नाचूया, बोरोया, गाऊया. कितली चंदिती कोंकणी भास, कितली चंदिती कोंकणी भास, कस्तूर मोगारे पोरंबोळाची. कितली चंदिती कोंकणी भास, कस्तूर मोगारे पोरंबोळाचे. सकट कडेन पसरी सुची, सकट कडेन पसरी सुची. आमी कोंकणी, आमी कोंकणी, आमी कोंकणी म्हणून नाचूया, बोरोया, गाऊया. जाती वेगळे, बोली वेगळे असला रे भास एक, तीची आमगेली कोंकणी, तीची आमगेली कोंकणी. आमी कोंकणी, आमी कोंकणी, आमी कोंकणी म्हणून नाचूया, बोरोया, गाऊया. होडी गोडी मोवाळ भास, होडी गोडी मोवाळ भास, अभिमानी मधुर भास, अभिमानी मधुर भास. आमगेली मातृभास तीची कोंकणी, जय कोंकणी, जय कोंकणी, जय कोंकणी. आमी कोंकणी, आमी कोंकणी, आमी कोंकणी म्हणून नाचूया, बोरोया, गाऊया. आमी कोंकणी, आमी कोंकणी, आमी कोंकणी म्हणून नाचूया. स्वाभिमानी कोंकणी लोकांक हे गीत समर्पित. ही गीत बरयलेली श्रीमती राधिका पै आणि राग दिवन गायन केलेले विदुषी मेघा पैक. देव बरें करो आणि धन्यवाद. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र हाजो अध्यक्ष CA श्री नंदगोपाल शेणे हांणी येवकाराचे 2 उतर उलोवका आणि कार्यावळीचे सुरवात करूनका म्हणून हांव मागणी करता. लोक बरे आसचे
कोंकणी लोकांगेले श्रद्धास्थान विश्व कोंकणी केंद्राक येवन पाविले तुमकां सर्वांक मेगेले मोगाच नमस्कार. संविधानाचे 8 शेड्युलांतू कोंकणी भाशेक मान्यता मेळून 33 वर्स जाले. आयचे हे वेग जावन वच्चे हे प्रपंचांतू प्रति वर्स एक नव चॅलेंजस आसता. 33 वर्स फुडें कशें आशिल्लें आनी आज कशें आसा म्हणटना आमकां एक दिश्य कसल मुख्य अंश कसल म्हळ्यार आमगेले कोंकणी लोकांगेले तरणाटे लोक पुराय लोक भरी मायग्रेशन जावन चमकलेलो आसा. म्हणटना कोंकणी भास आनी संस्कृती वाडोवचे आनी व्हरून हाडचे एक व्हड चॅलेंज प्रति वर्स वतना आमकां जाता म्हणून म्हाका दिसता आसा. खुशेच विशय कसल म्हळ्यार कोंकणी भाशेचे कार्यक्रम प्रति गांवांतू प्रति संघ संस्थे विशेष जावन कोंकणी मान्यता दिसू पुराय आचरण जाता आसा. प्रति वर्स कोंकणी मान्यता दिसू आमी एक तीर्मान करता कसल म्हळ्यार येवचे वर्स कोंकणी मान्यता दीस येतना एक वर्सांत आमी कोंकणी भास आनी संस्कृती खातीर कसल केल्लें म्हणल्यार एक प्रति वर्स एक रिपोर्ट कार्ड दिवची तशी आसका म्हूण ह्या संदर्भार सांगता आनी सुरवेळ जावन आमी तें येवचे वर्स करून दाखोवका म्हूण मनांत संकल्प केलेलो आसा. आजी हे कोंकणी मान्यता दीस कार्यक्रमाक आमगेल्या देशाच्या विंगड विंगड भागांतून जन आयिल्ले आसाची. एक त्या लेखा सांगतना एक विश्व कोंकणी केंद्र म्हळ्यार विंगड विंगड भागांतून जनान आयल्यार तें एक विश्व म्हूण सांगू जाता. म्हणटना आजी प्रथम जावन आमकां बीज भाशण की नोट एड्रेस करूंक गोंयांतून डॉक्टर भूषण भावे येवन पाविल्ले आसा. हांकां हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता आसा. केरळांतू एक हायकोर्ट जस्टीस कोंकणी भाशे मनीस आसा म्हणून मस्त जाणांक गुत्ता की ना म्हणून गुतना जस्टीस एन नगरेश केरळा हायकोर्टाचो तो एक व्हिडिओ मॅसेज एक आतां हें की नोट एड्रेस तर दिवचार आसा. तें एक बारी संतोशा विशय आनी तागेलो तें कॉर्डिनेशन आमगेले गोकुलदास प्रभून कोण घेतिल्लो आसा. जस्टीस नगरेशाक ह्या संदर्भार हांव स्वागत सांगता आसा. एक वर्स फुडें पुनांतून थंय एक कोंकणी केंद्र कोंकणी भाशे खातीर एक कसं की एक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता म्हणून सांगून एक ಸ್ವಲ್ಪ जन आयलीं. म्हाका तेन्ना कोण म्हूण गोतना आज तांकां आमी वापस ह्या संदर्भार आपोवन तांगेले पुनांतू म्हळ्यार तें नॉन ट्रेडिशनल बेल्ट म्हळ्यार नॉर्मली आमी कोंकणी लोक पुराय कोस्ट लायनार अशें पुनांतू एक कोंकणी केंद्र कोंकणी भाशे खातीर कोणी काम करता मन दिवन हांगा पळोवचें आयलें म्हळ्यार तें भारी एक अभिमाना विशय आमकां. आज हे कार्यक्रमांतू येवन पाविल्ले प्रगतीपथ एज्युकेशन फाउंडेशन आनी कोंकणी भाशा आनी कला केंद्र पुणे हाचे ट्रस्टी जावन आशिल्ले अन्वित पाठक हांकां हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता आसा. तशींच तांगेलो कॉर्डिनेटर जावन प्राची नवाते हांणी आयिल्ले आसाची तुमकांय आत्मीय जावन स्वागत करता. ಸ್ವಲ್ಪ काळ फुडें कोंकणी खातीर महान देण दिलेलो मनीस रॉकी मिरांडा म्हणून. आज ह्या संदर्भार तागेले उडगासारी एक भासाभास कार्यक्रम जावचे आसा. त्या कार्यक्रमाक तागेले श्रीमती जावन आशिल्ले पुष्पा बोबडे मिरांडा ती येवन पावचार आसा. तिका हांव आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळान येता ती तिका हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता. आनी तागेले काम खंयचे खंयचे कोंकणी खातीर जाल्ला म्हणल्यार विशय आमगेले एकाडेमीच मेंबर मेल्विन रॉड्रिगस आनी साहिती गोकुलदास प्रभू हांणी तांगेले एक्सपर्ट्स व्यू दिवचे आसाची तांकांय हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. कॉलेजां शिकता आसतनाची एक भरतनाट्यम मांतू एक 170 hours एक परफॉर्म करून गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सांतू जाग घेतिल्ले रेमोना एविट पिरेरा तिका एक सन्मानाचे एक कार्यक्रम आसा. तिकाय हांव स्वागत सांगता आसा. कडेर जावन मुख्य एक कार्यक्रम कसो म्हळ्यार कोंकणी बुक पुस्तक रिलीज करचें कसो म्हळ्यार ताजीतलो व्हड आमकां विंगड खुशे विशय ना कोंकणी बूक म्हणटना एक सागा ऑफ अ ब्रेव हार्ट म्हणून शकुंतला अजित भंडारकार तिणें बरयलेलें इंग्लिशान बरयलेलें पुस्तक आमगेले रमेश लाड तांणी भाशांतर करून
एक बहादुराचे शौर्य गाथा म्हणून सांगून कोंकणीर केलेलं ट्रान्सलेट केलेलं पुस्तक आजी उक्तावण कार्यक्रम आसा. ह्या कार्यक्रमाक आमगेले गेस्ट ऑफ ऑनर जावन लेफ्टनंट जनरल PG कामत तांणी येवन पाविल आसाची तांकां हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. आनी ऑथर जावन आशिल्ले शकुंतला अजित भंडारकर आयिल्ले आसा. तुमकांय हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. तशींची सलपळान चेतनाचार्य अनंत अग्नी तांणी पुराय येवन पावचार आसाची. रमेश लाड आमगेले मदें आसा ट्रान्सलेटर. फुडें विश्व कोंकणी अवॉर्ड मेळ्ळल मनीस. तुका हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. खुशये विशय कसलो म्हळ्यार ह्या कुडांत हायेस्ट एजाचो 97 year old 97 year यंग मनीस आमगेलो आसा. तो कोण म्हळ्यार मट्टार विठ्ठल किणी आनी 3 वर्सांनी 100 years कंप्लीट करता. तागेल विशेषत कसं म्हळ्यार देशाचे स्वातंत्र्य मात्र न्ही गोवाचे विमोचने खातीरय मंगळूरांतून चमकलेल्या टिमांत ताणें काम केलां. आनी विंगडांगूच तस्किना की रामायण कोंकणींत ताणें कंप्लीट ट्रान्सलेट करून बरयलेलो आसा. तुकाय हांव आत्मीय जावन स्वागत करता सर. येवन पाविल्ल्या सर्व कोंकणी मोगी लोकांक भाव भयण्यांक विश्व कोंकणी केंद्राचे कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचे ऑफिस बॅरर्स आनी विश्वस्त मंडळीचे सर्व सदस्यांक विश्व कोंकणी केंद्राचे चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर डॉक्टर B देवदास पै आनी सर्वांक हांव स्वागत करताची देव बरें कर म्हणून म्हगेलें स्वागत उतर संपयता. धन्यवाद नंदगोपाल माम. विश्व कोंकणी केंद्राच्या उर्बो तुमगेले मुखांतर अनेकय देश विदेशांत उजवाड जेवो म्हणून हांव सांगताची. आमी मुखारच्या कार्यावळीक वचा. आयच्या संदर्भांत बीज भाशण करता डॉक्टर भूषण भावे गोवा. लेखक अणकार प्रांशुपाल डॉक्टर भूषण विठ्ठल भावे 2 वार गोवा कोंकणी अकादमीचे आदलो उपाध्यक्ष. हांणी MA इन मराठी अँड कोंकणी आनी समाजीक भाशीक आनी तुलनात्मक अभ्यास म्हणलेल्या विशयारी PhD फावो केला. हांणी साद आनी पडसाद गोमांतक खण व्यवसायाचेर आधारित साहित्य हिंदी कोंकणी अध्येता कोश माटोळी गोंयांतले पारंपरीक खेळ कारबारी कोंकणी अशे अनेक विशयाचेर पुस्तक रचयला. तशीची प्रसंगातल्यान व्यक्त जाल्ले दीनदयाळ कथा सरस्वती गोंय तांच्या पदस्पर्शान पावन अशे वेगवेगळे कृती अणकार केला. हांकां अखिल भारतीय साहित्य परिषद नवदेहलीचे साहित्यकार सन्मान पुरस्कार, कोंकणी भाषा मंडळाचे शिक्षक प्रशस्ती, TMA पै फाउंडेशन पुरस्कार, मलेशियाचे गिविंग इकॉनॉमी एक्सलन्स अवॉर्ड 2024 अशे देश विदेशाचे अभिनंदन प्राप्त जाला. आता तुमगेल मुखार बीज भाषण करताची डॉक्टर भूषण भावे हांणी. सगळ्यांक नमस्कार. या संस्थेचे अध्यक्ष व मानेस्त नंदगोपाल बाब, बाकीचे सगळे पदाधिकारी, आमचे डॉक्टर कस्तुरी माम, गोंयांतल्यान आयिल्लो म्हजो मित्र रमेश लाड, डॉक्टर संतोष पाटकर. हांवें आयकलां की प्रशांत आनी चेतन आयल्यात म्हणून घडये जॉयन जायत ते थोड्या वेळान. हांगाचे सगळ्या संस्थेचे सगळे पदाधिकारी, या कार्यक्रमाक विशेष आमंत्रित पुणेच्या कोंकणी कला आणि भाषा केंद्राचे अध्यक्ष ट्रस्टी आणि थंयच्या मिलिनियम नॅशनल स्कुलाचे ट्रस्टी अन्वित बाब फाटक, केदार बाब वाळिंबे, या कोंकणी केंद्राची कोऑर्डिनेटर प्राचीबाई नवाथे, आयज ज्यांचे पुस्तक हांगा प्रकाशीत जातात ते सगळे लेखक, अनुवादक, माता बंधू भगिनी. खंयच्यान सुरवात करप? 1200-1300 वर्सांचो इतिहास.
तुमची रजा घेतो. देव बरें करूं. केरळचे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जस्टिस नगरेश हांणी एक दृश्यावळी मुखेन संदेश धाडला. ते पळोवचे पयले जस्टिस नगरेशाले परिचय करताची नावाधिक साहिती श्री गोकुलदास प्रभू. नमस्कार. भोवमानेस्त भूषण बाब यांनी सांगिल्ले प्रमाणे एक 485 वर्सां पयलीं इतिहासीक कारणाक लागून कोंकणी समाज विंगड विंगड कडेन शिंपडलो आनी ताजो एक वांटो केरळांत बी पावलो. फाटल्या 4 शतकांनी ह्या समाजान केरळाक आनीक सबंद राष्ट्राक अति म्हत्वाचे योगदान दिल्लें आसा. तशें योगदान दिवपी कोंकणी मनशां पैकी एक नावादीक म्हणचे परस खूब इम्पॉर्टंट एक व्यक्तिमत्व जावन आसा न्यायमूर्ती एन नागरेश हे. जस्टिस नागरेश केरळाच्या पतनंतिट्टा ह्या जिल्ह्यांतल्या वैक्यम गांवांत जल्मले. 1964 वर्सा तांचो जल्म जालो. वैक्यमचे एक फामाद नायक कुटुंबांत तांचो जल्म जाला. तांणी एर्नाकुलम महाराजास कॉलेजांतल्यान आनी मुंबय युनिवर्सिटींतल्यान ग्रॅज्युएशन आनीक लॉ डिग्री घेतल्या. पोस्ट ग्रॅज्युएशन बी तांणी मुंबय युनिवर्सिटींतल्यान केल्या. प्रॉपर्टी टॅक्सा वयर तांच्या शोधपत्राक तांकां डॉक्टर केळकर पुरस्कार लाभिल्लो आसा. 1988 वर्सा तांणी तांचे ते मुंबयच्यान तांची ती डिग्री घेवन इमिडिएटली दुसऱ्या वर्सा 1989 तांणी तांचे वकिलाचे उद्योग तांणी सुरू केलो. ह्या उद्योगांत तांणी वयर वयर पावत गेले. तांणी भारत सरकाराच्या विंगड विंगड आस्थापना खातीर तशेंच पब्लीक सेक्टर युनिट्सां खातीर तांणी वकालत घेतिल्ली आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तांणी नॅशनल एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रायब्युनलाचे तांणी काम केल्लें. उपरांत 2014 ते 18 मेरेन ते 4 वर्सांक भारत सरकाराचे एसिस्टंट सॉलिसिटर जनरल म्हणून हायकोर्टान तांणी काम केलें. उपरांत 2018 ते 2020 भितर तांणी एडिशनल जज म्हणून हायकोर्टान काम केलें आनी फाटल्या 5 वर्सांनी ते फूल टायम जज म्हणून केरळच्या हायकोर्टांत ते न्यायाधीशाचे काम करीत येयल्यात. कोंकणी समाज एक ल्हान समाज जाल्यारय भारतीय जनसंख्येचे 0.19% आमी कोंकणी उलोवपी समाज आसा तरी केरळांतल्या आनीक हेर कडच्या कोंकणी मनशांनी अति म्हत्वाचें योगदान भारताक दिल्या. तातूंतले एक हे जस्टीस नागरेश. म्हाका सांगतना व्हड खोस जाता. सुमार 100 वर्सां पयलीं 1924 वर्सा मुंबयच्या डॉक्टर V.P. चव्हाण हांणी द कोंकण अँड द कोंकणी लँग्वेज म्हणून एक पुस्तक खंयचे प्रकट केल्लें. अति म्हत्वाचें कोंकणीच्या इतिहासांत अति म्हत्वाचें एक पुस्तक तें. तें पुस्तक 1924 वर्सा प्रकट जाल्लें आनी तेजे मलयाळम अणकार
ताज्या फुडल्या वर्सा म्हळ्यार 1925 वर्सान तो वैकम ह्याच गांवाचे हांव सांगिल्लें ते त्या गांवचेची श्री S.G. नायक हांणी तेजो मलयाळम अणकार हाडिल्लो. म्हाका दिसता जस्टीस नागरेश तांचेच कुटुंबांत उरले. खोशेन आनी अभिमानान हांव न्यायमुर्ती N. नागरेश हांकां तुमच्या मुखार सादर करता. देव बरें करूं. सर्वांकय नमस्कारो. वर्ल्ड कोंकणी सेंटराचे कोंकणी भाषा मान्यताय दिसा कार्यक्रमांतू अतीव संतोषान तुमगे लटू हांवें भाग घेता. सर्वांकय प्रथम जावन कोंकणी मान्यताय दिसाचे मंगळ जावन आशिल्ले आशंसा अर्पण करता. भारतांतले मस्त भाशेन तूं कोंकणी उलयमचे लोक 0.19 0.19% मात्र आसूचे जाल्यार कोंकणी भाशेक व्हडलो अंगीकार मेळ्ळा. भारत संविधाना प्रकार कोंकणीक अंगीकार आसा. केवल 0.19% जनांनी मात्र उलयमची भास जाल्यार कोंकणी भाशेक भारत संविधानांतू अंगीकार मेळ्ळो जाल्यार ताजे मागशी कोंकण्याले संख्या शक्ती न्हय, पण ताजे कारण कोंकणी भाशेची शक्ती. आमगेली जननी जावन आशिल्ली कोंकणी मस्त कारणान अनन्य जावन आशिल्ली एक भाशा. कोंकणी भाशेची उद्भव गोवांत जालो की गुजरातांत जालो की गौड देशांत जालो की काश्मीरांत जालो म्हणून आनी खंय तर कसं जाल्यार प्राचीन जावन आशिल्ली भास ती म्हळ्यार कोणाक तर कुना. आमगेली कोंकणी भास उज्जांत घाल काडलेली भंगार. लोकांतू विंगड खंयचे भाशेक नातिल्लें एक वीरेतिहास चरित्र कोंकणी भाशेक आसा. राजकोरचो राय जावो सरकार जावो मस्त कायऱ्यांतू निरोधन घालताय. सुरू नाजाल्यार फेनी पिमच्यांतू निरोधन, मांस खमच्यांतू, तें करच्यांतू, हें करच्यांतू सगळं निरोधन घाल्लेलें आसा. जाल्यार लोकांतू खंयचे सरकारांनी एक भास उलयमच्याक निरोधन घाल्लेलें आसा जाल्यार तें कोंकणी भाशेक. 1684 पोर्तुगाळी सरकारान तें निरोधन घाल्लेलें जाल्यार गोंयचे लोकान ती भास सोण घाल्ली ना. आमगेल जननीक सोण घाल्ली ना. जननीक घट्टी धरली. मस्त लोक कोंकणी भाशा संरक्षण करूंक आनी तांगेले संस्कार संरक्षण करूंक गांव सोण गेल्लीं, पालायन केलें. मस्त कोंकणी लोक कर्नाटकाक पालायन केलें. मिगेल पुर्विकान गांव सोण केरळांत पावलीं जाल्यार कोंकणी भाशेक सोण घाल्ली ना. चरित्रांतलो अनुभव भारी रसकर. निरोधन घालून येदे काळ जावन कोण भाशेक निरोधन घाल्लो तांनीची निरोधन वापस काडलें आनी तांनीची कोंकणी भाशा शिकून काडलें. ताजें आनी ती जाल्लें कोंकणी भास देवनागरी लिपीनय रोमन लिपीनय बरोवंच्या आरांबिलें. दोनी भाशेनय कविता आयली, दोनी भाशेनय साहित्य आयलें. ताज्यानय जाल्लें ना. कर्नाटकांत पालायन केल्लें कोंकणीन कन्नड लिपीन साहित्य बरोवंच्या सूर केलें. केरळांत पालायन केल्लें कोंकणीन मलयाळम लिपीन तूं कोंकणी साहित्य केलें. लोकांत आशिल्ल्यांत चड लिपीन खंयचे साहित्य करताय, खंयचे भाशेन साहित्य करताय म्हूण कोणय निवगिल्यार आमकां सांगुयात तें कोंकणी भाशेन. कोंकणी भास उलयमच्यांतू हिंदू आसा, क्रिस्तमांचे आसा, इस्लामांचे आसा आनी जैनांचे आसा.
संपूर्ण भारताचे एक मिनिएचर कोंकणी भाषा शेणै गोंयबा पसुकून मस्त भाषा प्रेमियानं आणि वर्ल्ड कोंकणी सेंटर आणि अनेक कोंकणी संघटनानं आणि अनेक भाषा प्रेमियानं निरंतर अश्रांत परिश्रमानं आज ही कोंकणी भाषा भारतांतूल एक प्रमुख भाषा म्हणलेला गौरव प्राप्त केला. आज ही भारत संविधानांतूय भारता पार्लमेंटांतूय आमगेली भाषा पावल्या. जाल्यार कोंकणी मातृभास जावन आशिल्ले आम्ही आमगेल भाशेक ती भास शिकूकय वाडोवच्याकय प्रयत्न करतायवे म्हणून आम्ही चिंतन करता. भाषा आमगेल संस्काराचे धर्माचे अभेद्य भागू. स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा म्हणून एक म्हणणी आसा. आमगेली भाषा आमगेली जननी आमगेली कोंकणी आमकां सर्वांकय कोंकणी भाशेचे रक्षणाक परिश्रम कोरया म्हूण सांगून वर्ल्ड कोंकणी मान्यताय दीस मंगळ जावो म्हणून प्रार्थना करून सर्वांकय आशंस सांगता. सगळ्यांकय मिगेल्या विनीत नमस्कार. धन्यवाद जस्टिस नगरेश. तुमकां मस्त धन्यवाद आनी देव बरें करूं म्हण मागता. गोंयची भायर कोंकणी खातीर वावर करचे, कोंकणी भाशेची समाजाची वळख वांचपाचें ध्येय दवरून पुणे तसले मराठी भाशेचे वाठारांत कोंकणी खातीर काम करचे कोंकणी भाषा आनी कला केंद्र पुणे करतस. हाज्यो स्थापक डॉक्टर सुधीर मधुकर फाटक हांणी प्रगतीपथ एज्युकेशनल फाउंडेशनाचे संस्थापक विश्वस्त. हो संस्थो शिक्षण, खेळ आनी कोंकणी भास हांचे खातीर विशेष वावर करता. हांणी डॉक्टर भूषण भावेन बरयले गोमांतक हो कोंकणी महाकाव्याचो गद्य रूपकार उजवाडा हाडला. कोंकणी भाषा आनी कला केंद्र प्रगतीपथ शिक्षण प्रतिष्ठान पुणे हाजो विश्वस्त श्री अन्वित फाटक आनी संयोजिका श्रीमती प्राची नवाते आमगेल समक्षम आसाची. तांणी कसं सांगतांची म्हूण आयकुया. ताजे पयले तांकां एक यादस्तीक दिवन फुलाचे मान दिवका म्हणून हांव आमगेल्या अध्यक्षाला नेमून घेत. श्री अन्वित पाठक आणि श्रीमती प्राची नवाथे कोंकणीची सेवा तुमचे हातान अनेके चड रितीर घडुवो म्हूण हांव मागता आनी आश करता. तुमकां दोगांकय धन्यवाद आनी देव बरें करूं म्हणून मागता. आता स्वर्गेस्त रॉकी मिरांडा जिणे आणि कोंकणी वावर एक परिसंवाद. जिणेचेर उलयताची श्री मेल्विन रॉड्रिगस आणि श्री गोकुलदास प्रभू.
आता मुखावेल सन्मान कार्यक्रम रेमोना इवेट पेरेरा हांका जागतिक विक्रम पुस्तकांत नोंदणी घेतील खातीर सन्मान. रेमोना तुम्ही येवन हांगा वेदीर येवन आसन स्वीकार करका. एकाग्रता म्हणल्यार एकाच विशयाचेर या विचाराचेर लक्ष केंद्रीकृत करचें. त्या शिक्षण जेवो, खेळ जेवो, साहित्य जेवो या दृश्यकला जेवो खंयचेय साधना संपादन करूंक परिश्रम, शिस्त आनी लक्षांत केंद्रीकृत करचे गरज आसा. 170 वार निरंतर भरतनाट्य सादर करून गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स स्थान आपणायली. आपणानो नवी इतिहास बरयली मंगळूरची साधकी रेमोना इवेट पेरेरा. 20 वर्साची रेमोना मंगळूरचे सेंट अलोशियस कॉलेजाची BA आखेरी वर्साची विद्यार्थी. 3 वर्स सावन नृत्यगुरू श्रीमती श्रीविद्या लागी भरतनाट्याचे प्रशिक्षण घेतस. कलाचे मळार तिगेल समर्पणाक कला आनी संस्कृतायेचे उत्कर्षाये खातीर 2022 वर्सांत रेमोनाक प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फावो जाला. 2017 वर्सांत तिगेल नाव इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स लंडन आनी भारत बुक ऑफ रेकॉर्ड्सांत शामील जाला. रेमोनाल नाव गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सांत जुळवूचे मंगळूरचे सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक समाजा खातीर एक अभिमानाचे क्षण. तुगेल हे साधना देशभरांतल्या तरणाट्यांक, कला साधकांक, कला आराधकांक आणि प्रेक्षकांक एक प्रेरणा जावन आसा. तशी तुमकां एक अभिमानपूर्वक अभिनंदन सांगचें हांव इच्छपावता. तशीची आमगेल विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष CA नंदगोपाल शेणे, सचिव डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै, खजानदार श्री BR भट आणि उपाध्यक्ष रमेश नायक तांणी येवन हे सन्मान कार्यक्रम चलायसून दिवका. तशी तांगेल आवय ग्लॅडिस पिरेरा हांगासर. तुमी वेदीर येवका मॅडम. आता मुखावेल कार्यक्रम पुस्तक लोकार्पण करचे. आता मुखावेल कार्यक्रम शाळेंतू कोंकणी शिकचे चेडवांक विश्व कोंकणी केंद्र शिष्यवेतन दिता. हे शिष्यवेतन घेवच्याक आजी नळंदा स्कुलाचे चेडवां हांगा आयिल्ले आसाची. तांगेले FA2 परीक्षा आसल्यार परीक्षा बरोवन तितली दूर साकून हांगाक येवन थंय म्हापशी फाटल्यान राखून बसून तांणी आमगेले पुरो कार्यक्रम विक्षण केला. तांकां एक अभिनंदन सांगता. आता कार्यक्रमाचे अखेरी उपकाराचे प्रस्ताव करताची विश्व कोंकणी केंद्राचे खजानदार श्री BR भट. मेडल सर्व जनांक कोंकणी केंद्रा तर्फेन नमस्कार.